Sorvesporak wakanat soglia munchano देवाक गायोन करा उल्हासानी Sorvesporak wakanat soglia munchano देवाक गायोन करा Sorvesporaची सेवा कोरात आनंदांताची भक्ती कोरात सोडगिता गावून गावून भितर सोरात संतोषाने यात देवा मुखार हालेलुया 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 उल्हासानी Sorvesporak wakanat soglia munchano देवाक गायोन करा उल्हासानी Sorvesporak wakanat soglia munchano देवाक गायोन करा. मोच्या अपूर्बाईच्या भावा भयणीनो TFRCC चॅनलाच्या नावान तुमकां सगळ्यांक आनीक एकदां मोग्याचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानांत. मायाचो म्हयनो 1 तारीख आनी पयलो शुक्रार हें चोडकून घेवन जेजूच्या काळजा सारकेली आमी सगळीं जावन ह्या मायाच्या म्हयन्यांक खरी भाशेन जेन्ना जायते कुर्साची फेस्तां सुरू जातात आनी लोक ह्या कुर्साचे परबेक समारंभणीक गुल जाल्लो आसतना कुर्सार मारलेल्या जेजूची देख घेवन ताच्या काळजा सारकेली जावंक हे वेळार दरेकल्याक आमकां देवाची कृपा आशिर्वाद ह्या मिसान मागुया. जायतीं जाणां TFRCC चॅनलाक आपली इंतेसांवां आपलो मोग पाठयतात तांकां सगळ्यांक आमी दिनवासतांव आनी कसल्योय तुमच्यो गरजो आसा जाल्यार तुमी ह्या चॅनला वरवीं तुमचें अर्पण देवाक करूंक तुमकां सगळ्यांक हांव आमंत्रण करतां. आनी आयजूय ह्या मिसान आमी वांटो घेतना सर्व आमची जीण आमचें जिवीत हे वेळार बापाक आमी उबारुया आनी सगळीं कृपेन बेसांवांनी भरूंक हे वेळार ह्याचे मिसान आमी वांटो घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. बाबा भयणीनो पास्काचो काळ सुरू जातना आशिर्वाद दिवंक घालूंक वेतना दर कुटुंबाचे भेटेक एका 5 कुणांनूय एका कुटुंबात भितर सरलो आसतना विचारलें एका दोगा भुरग्यांक तुमी आयकल्लें काल पादिगारान कितें सेर्मो सांगला तो आनी ते भुरगे माल वय आयकलां फादर. ताणें सांगलां जेन्ना घरान दोग भुरगे आसतात तातूंतल्या एकल्यान पाद्री जावंक जाय. धाकट्यांनी तोंड मातशें आंबट केलें आनी म्हणूंक लागलो हूंय फादर हांव पाद्री जावपा ना वो व्हडलो पाद्री जातलो. इतलीच खबर जाली खंय आशिर्वाद घेवन जावन पातकूर गेलो. त्या दिसा सांजेर खंय परतून पातकुराक हो मेवलो व्हडलो भुरगो आनी म्हणलो फादर मालूय आपल्या धाकटे भावान तुका सांगलेलें हांव पाद्री जातलो म्हूण हांव पाद्री जावंक सोदिना. आनी तेन्ना तो मालूय कित्याक तूं सोदिनाय तुका पाद्री जावंक नाका. हे ना फादर माल आपल्या पाद्री जावंक जायना कित्याक पळय माल पास्काची रातीक मालूय आख्खी रातभर केद्दे व्हडलें मीस जालें मालूय. आख्खी रातभर तो फादर मीस करून आनी परतून सकाळीं उठून आमकां परतून मिसाक येवंक जाय. हें आपल्याक चलपाना मालूय. आपल्या कडेन रातची रात न्हीद सोंसूंक जायना. बाबणो आयज ह्या पयल्या शुक्राराक आमी खेरीत भाशेन यादनिका बसत मागता. एक यादनीक जावन आसा देवाच्या राज्याचो वावराडी आनी ह्या दिसांनी जायत्यो आतां बदल्यो जावच्यो आसात आनी हे बदल्यो जातना जायते कोश्ट जायतीं आव्हानां आसात. त्यो बदल्यो करतल्याक आनी बदलणी जातल्या पाद्रींक जायते कोस आव्हानां आसात.
ते बसत त्या वेळार हे मिसान भाग घेतना भाव भयणीनो आमी मागुया सगळे आमच्या यादनिका बसत देवान तांकां असोगतायेंतल्यान भागेवन पावल भाशेन घोट करूंक तांकां एके भाशेन असोगतायेंतल्यान काडून एके भाशेन कुरपेन भरून बेसान भरून जायत बाट घोडे एक यादनीक कशें आमी चुकल्यात आसतले आनी आमी घोडे चुकल्यांत ह्या यादनिका समें तांकां बरो मान रिस्पेद दिवंक तांची समें आपुरबाय करूंक मोग दाखोवंक आनी यादनीक कशें घोडे आमचे असोगतायेन आमी घोडे चुकल्यात पडल्यात घोडे निराशी जाल्यात हे वेळार आमी दूख धरुया त्याच देवा लागीं बोगसणे मागुया आमी पाद्री कशें घोडे तुमी कशीं घोडे आमी चुकल्या एकामेकाची घोडे आमी वायट आदारलां वायट उलयल्यांत एकामेकाची टिका केल्या दूख धरुया आनी देवा लागीं एकामेका लागीं आमी बोगसणे मागुया आनी दूख धरून बरोबर म्हणुया सर पवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुणांव उच्चारून सांगता मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्यां देवरुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात पूण प्रार्थून मागता सर पविदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. सोम्या काकलूत कर सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकलूत कर सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा सर्व वस्तूच्या रोसणारा मनशान वावर करचो नेम तुवें थारायलोय बागेवन झुजेक आमचो आदर्श आनी शारोती कसो घेवन तुवें आमकां फरमायलें तें काम करूंक आनी तूं बासायताय तें इनाम जोडूंक दोयेन आमकां फावो कर म्हूण मागतना सगळ्या आमच्या यादनिकांक तुजे ह्या मोड्यांत अदीक मोगान उमेदीन वावर करूंक आनी तुज्या मोगाचे वावराडी मिशनार्थी जावंक सगळ्यांक तुज्या देणेन बोर आशिर्वादान बोर आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजभोर चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान म्हणलें आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर अंतरावेल्या सुकण्यांचेर पोसपाचे मोनजातींचेर सगल्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथुमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें चोडात आनी वाडात प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाता खाल दवरात. सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर अंतराळा वेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमेर जियेतोल्या मोनजातींचेर तुमचें दोनीपण चलयात. देवान म्हणलें पळयात आख्खे प्रितुमे वयली बी आसती सोर झाडां आनी बी आसलोले फळां दिता सोर रूख तुमच्या जेवण पसणांक हांव तुमकां दितां. आनी सगल्या रानवट जनावरांक अंतराळा वेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगली वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. हे परी अंतराळ आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलेल्यो सगल्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगळें काम सोंपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो.
सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे गोड उपकार. सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कोर सर्वेस्परा. परतून म्हणया, आमच्या हातांचो वावर सुफळ कोर सर्वेस्परा. पर्वत रचून येवचे आदीं, प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं, सासणां थावन सासणांक पर्यंत तूं देव. जबाब, आमच्या हातांचो वावर सुफळ कोर सर्वेस्परा. मनशाच्या पुता दुवानो चलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सरून वेता, अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब, आमच्या हातांचो वावर सुफळ कोर सर्वेस्परा. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून ये सर्वेस्परा. केन्ना पर्यंत रागा बरीत रावतलोय? तुज्या चाकरांचे तुका चुचुरे दिसूं. जबाब, आमच्या हातांचो वावर सुफळ कोर सर्वेस्परा. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासोशें कोर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकून दी. जबाब, आमच्या हातांचो वावर सुफळ कोर सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून आपल्या खाशा देसगांवांत वचून तांच्या देवस्थानांत शिकोवन दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विस्मिताय करची पदवी आका खंयची? तो थोव्याचो पूत न्हय? मारिया म्हणटा ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, सिमांव, जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगल्यो आमचे मदें रावतात न्हय? तरी ताका सगळें खंयचें आयलें आनी ताचे विशीं ताचें मन घुस्पतालें. पूण जेजून तांकां म्हणलें, एका प्रवाद्याक आपल्या काशाक देसांत आपल्या घरांत मान मेळ्ळो ना. आनी ताच्या अविस्वासाक लागून जेजू ती चडशीं विस्मितां केली नात. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या आपुरबायच्या बाबा भयणीनो, आयज पयलो शुक्रार आनी हांवें सुरवातीकूच उगडास केला. आयज आमी यादनिका खातीर मागता. आनी कित्याक मागता? आमी जाणा ह्या दिसांनी जायत्यो बदल्यो जावच्यो आसात. आनी जेन्ना बदल्यो जातना जायत्यो आडखड्यो, जायते कश्ट जावं जी आमची समिती आसा जी बदलणी करता आनी जे यादनीक ह्या वर्साक ज्यो आपल्यो बदल्यो जावच्यो आसात, आपली तयारी करतात, जायतीं आव्हानां भावा भयणीनो. आयचे पयलें वाचप आमी जर नियाळ्ळें जाल्यार आमकां उगडास करता. भाग्यून पावलू उगडास करता म्हणटा, ज्या जेजूक कितले आव्हानां त्रास कोस पडले,
ज्या जेजून सगल्या आडकोडींक मोगान फुडो केलो, कित्याक तो आपल्या बापाच्या येवजणे प्रमाणे बापाच्या आत्म्याच्या बोडान तो जेलो, देखून तो संवसाराचे तारण करूंक कुर्सार मरूंक राजी जालो. कितल्या लोकांनी ताची टिका केली, कितल्यांनी ताका भायर आयलो, कितल्यांनी ताका वायट उतरां उलयलीं, ताका कोश्टायलो, ताका धांवडायलो, ताचे थिपे मारून ताका थापटायलो, ताचेर कांदार खुरीस घातलो. पूण जेजून आपलो बोरवासो सोडूंक ना. आपले बापाचे मिसांव ताणें सोडूंक ना. आपलो वावर जबाबदारीन कुर्सार मोरो पर्यान जेजून आपले बापाची येवजण ताचे मोगा खातीर आनी आमच्या मनशा कुडाच्या तारुण्या खातीर भावा भयणीनो, जेजू कुर्सार मेलो आनी कुर्सार मरून ताणें आमकां ह्या पातकांनी सोडयलीं. एक खरो वावराडी, एक मिशनार आपल्या बापाच्या मिसांवान तो जालो. ताच्या एके भाशेन येवजणे प्रमाणे जिवन ताची खुशी पाडून जेजू जेलो. ताणें आपले येतले सगळ्या आव्हानांक मोगान फुडो केलो आनी त्या पासत जेजू राजी जालो ह्या मनशाक सोडवण दिवंक. जाल्यार आयज शुभ वर्तमान भाव भयणीनो आमकां उगडास करता. तोच जेजू विचारतात, तो थेवयाचो पूत न्हय, ताचे मारिया म्हणटा ते आवय आमची सांगाता आसा न्हय, ताची भाव भयण आमची सांगाता भोंवतात न्हू. एके भाशेन ते जेजूच एके भाशेन अंडर एस्टिमेट करताले. एक किकोन कशें करताले, सादो मनीस ह्यो मिलाग्री खंयच्यो ताका, हो वावर कसलो ताचो, कोण ताका बॉल दिता. थेवयाचो पूत म्हणटकूच एक बेश्टो ऑर्डिनर मनीस कसो, एक ऑर्डिनरी मॅन कसो, जाल्यार हे खंयचे ताका आयले, लोकांक ते सजमून घेवंक आगोड जातालें. आनी हे तरेन जायते फावटी लोक ताका किकोन करतालो, भायर आयतालो. पूण तरी जायते निराशीपण, जायते कोस जेजूक पडटाले, तरी जेजू कुर्सार मरूंक राजी जाता. आपले बापाचे मिसांव फुडें व्हरूंक राजी जाता. म्हज्या आपुरबायच्या भावा भयणीनो, आयज यादनिकाची नियाड करतना हेंच आमी पळयता. आयज यादनीक एक बदली आपली बदलणी करतलो यादनीक आयज असल्याच निराशीपणान वेता. एक यादनीक उडे चिंता जायत, केन्ना इगोर्जेंतलो आपूण हे वेतलो, नाका म्हाका हे फिरगोजीन रावंक, केन्ना काय हांव दुसरे फिरगोजीन पडटलो. आनी कित्याक घोडे जायत पावटी आमी हालींच एक पाद्री म्हणटालो, कितल्यो कोर्ट केसीस फादर, त्यो करून करून रातची न्हीद पडना. केन्ना काय सकाळीं येवन परतून कोर्टाक वचचें पडटा. टेन्शनां जातात, जायत पावटी घरा वचूंक पावना, एके पावटी रेस्ट मेळना. कितलो इगोचेचो वावर हें चिंतून वचोंकशें दिसता हांगासरलो. केन्ना काय रावता आपली बदलणी जावंक. थोडे आसा जायते पावटी लोक मानान रेस्पेदान वागयना. आपलो एक भाव, एक इश्ट कसो मानून घेना. हो लोकांक आपली कामां केलीं जाय. आनी जायते पावटी असले निराशीपण येता. जायते पावटी लोक टिका करता, क्रिटिसायज करता. जायते पावटी लोक शाबासकी दिना, एप्रिशिएट करिना. केन्ना काय हांगासर आपूण गेल्लो अशें दिसता. जायतीं आव्हानां आडकोड्यो, जायतीं इगोजेचो वावर, रेजिडन्साचो वावर जावं संस्काराचो वावर, आत्मीक वावर करता आसतना जायते पावटी एक यादनीक कांसार जाता, थकता. थोडे यादनीक घोडे आनीक वावर करूंक उमेदीन फिरगोजीक रावतात. घोडे तांकां बदलणी जावंक नाका. एके पावट निराशीपण येता, कित्याक आपल्या बेगीन काडटात काय हे फिरगोजेंतलो, हे निराशीपण येता, हे एके भाशेन भिरांत येता. आनी हे तरेन भाव भयणो हो आकांत येवन जायते पावटी वावर फळां बरीत जायना. वावर देवाक मानतात तो भाशेन घोडी जायना. घोडी जायते पावटी आमी यादनीक आमच्या असोक्तायेन पडटा. आमी असोक्त आनी जायते पावटी आमी घोडे लोकांक मानून घेवंक तयार आसना. जायते पावटी घोडे आमी लोकांक भागाक घेवंक सहभागिलेपणान वावरूंक घोडे आमकांय घोडे असले मन आसना. ओ जायते पावटी घोडे आमी लोकांक पयस धरून वावरूंक सोदता. आनी हे तरेन असले जायते पावटी आकांत भिरांत अडचण्यो, असली भिरांत एका यादनिकाच्या जिवितान येतात. आनी हे येता तेन्ना भाव भयणो तांच्या जिवितान जायत्यो काळोख उप्रासता, वादळ मनां उप्रासतात. पूण आयज आमी वाचपान आयकलां ते भाशेन, बायगून पावलो म्हणटा ते भाशेन
देव आमकां सांडिना. देव आमच्या भागा आसा. आपल्या मागलोल्यांक तो केन्नाच पोरो घालचो ना. आनी जेजूक आमी पळयला शिवर्तमानान बापाच्या येवजणे प्रमाणे तो वागलो देखून बापाची खुशी ताणें मानून घेतली देखून बापान ताका सोडूंक ना, पूण ताका तयार केलो कुर्सार मरूंक ह्या रोसणे खातीर, ह्या मनशा कोडा खातीर. ते भाशेन एक यादनीक तयार जाता आपले पोरजे खातीर जीव दिवंक, आपले पोरजे खातीर वावरूंक. आनी हो वावर करता आसतना असले असोकतायेन घोडी तो पडटा, निराशीपणान पडटा. तेन्ना ह्या यादनिकाक आमी हात दिवन उठोवंक गरजेचें. ह्या यादनिकाक आमी शाबासकी दिवंक गरजेचें. एका दिसाकूय एका तरणाट्यान एका यादनिका विचारलें, फादर, कितलो तूं काम करता, कितलो तूं कश्टता, हाव यू मॅनेज दीस चर्च वर्क, कसो तूं वावुरता, कशें तुका रातची न्हीद पडटा, कितलीं टेन्शनां, कितलीं लोक क्रिटिसायज करता, कितलीं लोक तुजे गाराणी घालता, पूण तूं थोंड आसाय. हाव यू आर मॅनेजींग, हाव यू रिमेन काम इन दीस पॅरीश. आनी तो पाद्री हूंय ह्या तरणाट्याच्या हाताक धरूनय ताका इगोर्जीन व्हरता आनी थंय पवित्र संस्कार आसा थंय बोट दाखोवन म्हणटा, तुवें तो लॅम्प पडयलाय. आनी तो म्हणटा, वय, तो कितें जाला लॅम्प? तो म्हणटा, लॅम्प केन्ना पालोवता, केन्ना पेटलेलो आसता. पूण तूं जाणाय, एक यादनिकाचें जिवीत त्या लॅम्पा भशेन. जायर बाटी ताजे कडेन तेल सोंपता, पूण तें तेल घालचें पडटा. जायर बाटी वारो मारता, वादळ मारता, तो उजो पालोवता, पूण तो पेटोवन दवरूंक जाय. कित्याक? ताका पेटोवन दवरूंक जाय म्हूण न्हय, पूण कित्याक थंय ताजे कुशीक जेजूचें आसणें आसा म्हूण. There remains Jesus 24/7 awake and alive. आनी ते पासत ताच्या आसण्या खातीर ह्या दिव्यान दीसभर 24 वरां थंय जोडूंक आसता. ते भाशेन एका यादनिकाचें जिवीत. एक यादनीक आपूण जियेता जाल्यार आपल्या पासत न्हय, पूण त्या जेजू खातीर 24/7 ताणें आपल्या जोडचें आसता त्या जेजू खातीर. आपल्या फायद्याक न्हय, आपल्याच्या प्रमोशना खातीर, आपल्याच्या नांवा खातीर, आपल्याचे पदवे खातीर न्हय. आपल्याक खंयची फिरगोज मेळटली, आपल्याक कसलो लोक मेळटलो, खंयच्या शाराची फिरगोज मेळटली हें पळोवंक न्हय. आपल्याक कसली स्वात मेळटली, ही पॅरीश ही पवित्र सभा बरी आसा काय, बरी पयशांनी भरलेली आसा काय, वो थंयचो लोक कसलो काय हें पळोवंक न्हय. पूण 24/7 एका यादनिकान आपलें जिवीत जोडून दवरूंक जाय. कित्याक जेजूच्या आसणे खातीर, ताका मान दिवंक, ताका वयर काडूंक, ताका परगटूंक, ताका जिवो दवरूंक, ताका दुसऱ्यांक गवायकी दिवंक. हें एका यादनिकाचें जिवीत. ते भाशेन जेजून केलें. आपल्या बापाचें आसणें ताणें संवसाराक दिलें. जेजू म्हणलें, जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तेच भाशेन एक यादनिकाक जो पळयता तो जेजूक पळयता. आयज असलेच देणे बापा कडल्यान मागुया. सगळ्या आमच्या यादनिकांक जेन्ना ह्यो बदल्यो जातात त्यो मोगान स्विकारूंक, मानून घेवंक, खंयचेय सुवातेर आमकां पाठोवंक, त्याच बापाची येवजण मानून घेवंक. आपल्याक धाडटा थंय जंय आपल्याक नेमतात थंय मोगान वचूंक. आपल्याक तो दवरला जाल्यार तें मानून घेवंक, अदीक मजबूतायेन, उमेदीन देवा खातीर हो वावर फुडें व्हरूंक. न्हय म्हाका वयर काडूंक, पूण जोआबाचा भाशेन जेजू वयर चडूंक, ताचें आसणें दुसऱ्यांक परगटूंक. असलेंच देणें आमचे पवित्र सभेक मेळूंक, एक यादनीक जेजू भाशेन जावंक आनी जेजू खातीर पोरजे खातीर मरूंक तयार आसूंक. बाबा भणीनो, आयज आमी यादनिका खातीर मागुया. देवान सगळ्या यादनिकाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी जेजूच्या पावलांनी चलूंक ताणें आपले पोरजेक सांगाताक जेजूचे सोडवणेच्या वावरान भागेली करूंक आनी तारुण्याची वाट ते चलूंक ह्याचे मिसान आमी कोतकोत्यान यादनिका खातीर मागुया. सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रुस्तरा, आमी तुजी स्तुती करता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासनाच्या सासनांक देवाची स्तुती जावं.
सर्वेस्परा श्रीचीच्या रोस्तना आमी तुजी स्तुती करता. तुज्या उदारपण तुवें आमकां दिला तो दाखाचो रोस तुका भेटयता. दाग बालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासनाचे सासनाक देवाची स्तुती जावं. म्हज्या भाव भयणो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पवित्र देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा देवा, सोर काकलुतीची जोर बागेवन झुजेचो उगडास काडून तुजे सोदरे मुखार हाडटा त्या दानाचे दोयन तुजी दीस घाल. आनी हें वोपता ती दानां तुजे लागीं विनोदी करतल्यांक राख म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सोरेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूं या. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सोर काडी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे मोहिमेचे अदीक व्हरत्या दोबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं पुर्विल्लो युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत संपूर्णायक पावलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उल्हासता तुज्या मुखार. तशेंच स्वर्गीचे सोर पदव्यो आनी देवदूतांचो दोलबार तुजे वाखाणीचें गीत सांगाताक थांबनासतना गायतात. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. होजाना उंच सर्गी. सर्वेस्पराचे नांवी येता तो सुभागी. होजाना उंच सर्गी. सर्वेस्परा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हीं दानां पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोस मरोन सोसूंक आपकोशेन पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेज घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासणीक कोराचे हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट. सोमया तुजें मरण आमी समोरपता आनी तूं परत येसोर तुजें पुनर्जीवनपण पुरगोडटा. देखून सर्वेस्परा सोमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवास. क्रिस्ताची कुडीन रोगतान वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. लिओ आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गोवण बापा, सिम्याव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोबाशान उतरून गेल्यान ते आमच्या भावा भयणांचो उडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अवतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पडोवंक फाव कर. आमा समेस्ताची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागेवन आंकवार मारे देवाची मायज सांगाती. बागेवन झुजे तिचो पोती,
बागेवन धरून दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या स्वता भक्तां बरोबर सासणेच्या जिवितान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं ताचे सांगता ताचे ताई पवित्र आत्मेच्या एकवटान देवा सर्व पवित्र बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बाबार्थान धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्क आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान वत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकलींत सोर पातकांनी सुटय आनी सर्व आखंतांतली वाटाय. राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोबे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल. तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जे येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोबेत शांती ताचो बाबार्थ मोग सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक जेजू शांती आमी वाटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एकूच तोर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सुर्गीच्या स्वादीक जेवणान दादोशी जाल्ली आमी बागेवन झुजेची देख घेवन तुजे प्रिती मोगाच्यो खुणा आमच्या काळजान नियाडूंक आनी अशें निरंतर शांतीचो फळ भोगूंक आमकां फावो कर म्हूण कालतीपणीन मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे आत्म्या सवे आसूं. आनी सर पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोळ्यान वावराडे आमी ताचेंच नांव दुसऱ्यांक परगटूंक आनी ताचे खातीर जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मनांतलो जिवो जालो जय जय पोंडांतलो जेजू सोलो जय जय मनांतलो जिवो जालो जय जय पोंडांतलो जेजू सोलो जय जय
सोरपोत बेदा रोचणारा कोयदी कसो फोंडाचो कोणाच्या दोरूचा जिविताच्या गोडणारा दुर्दीर गुलाम मरणाचो कोणाच्यान करूंचा मनांतलो जीवन